अशा पद्धतीचो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो हो गोंयांत जाता। त्या दिस समेस्त गोंयकारांनी ह्या वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो फ्री ट्रिटमेंट फ्री ओपीडीज आसतल्यो त्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर 8 तारखेच्यान 11 तारखेपर्यंत जे आयुर्वेदा होमिओपॅथी युनानी सिद्ध एंड नॅचुरोपॅथी ह्या सगळ्या पॅथींच्यो ओपीडीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसतल्यो। 10-11 4 दीस कला अकादमी आनी बाकीच्या कॅम्पसांनी गोंयांत जावपाचे आसा। ताच्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे क्लोजिंग सेरेमनी खातीर गोंयांत येतात आनी त्याच बरोबर आयुष हॉस्पिटलाच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाज्या गोवा कॅम्पस हाजें इनॉग्रेशन जे धारगळे पेडणे हांगासर जावपाचें आसा ताच्या ओपनिंग सेरेमनीक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे उपस्थित रावतले। धारगळे आयुष हॉस्पिटलाचें काम चल्लां थंय ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाच्या गोवा कॅम्पसाचें प्रधानमंत्री उक्तावण करतलो। आयुष हॉस्पिटलाच्यो ओपीडी खंय सुरू जाल्यात। इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळ हॉस्पिटल हे ऑलरेडी तेजेनी ओपीडी थंयसर चालू केल्ली आसा आनी त्या ओपीडीच्या बरोबर थंयसर सगळे स्पेशलायज्ड डिविजन्स म्हणजे पंचकर्मा आसतली आनी आयुर्वेदांतली सगळी डिविजन्स तांच्यांनी धारगळच्या हॉस्पिटलांत सुरवात केल्या। तर गोंयभरच्या ज्या ज्या लोकांक आपल्याक जेका आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तांच्यांनी आपल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल धारगळे हांगासर वचून ट्रिटमेंट घेवपाक आसा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक।